ओके स्टार्ट. ओके गुड इवनिंग. आयज आमी सगळे एक्टिविस्ट हांगा आझाद मैदानाचेर येयले. एक सिरियस इशू आहा सारको रिगार्डींग पंचायत. आतां पंचायतीचे जे मिटिंगे जाता आनी काल स्पेशली आमी सांकवाळची मिटींग पळयली आनी सगळ्या गोंयकारांनी पळयली की पंचायतीन कशे मिटींग जाता आनी कशी खंयच्या लेवलीचेर दादागिरी जाता ती. आयज जो पंचायत मिनिस्टर आहा मोविन गुदिनो हो पंचायत मिनिस्टर म्हणून म्हाज्या हिसपान जाल्यार फेल जाल्लो आहा सारको. तेणी रिजायन जावपाची गरज आसा. कित्याक काल जे आमी मिसकंडक्ट पळयला मिटिंगेचे, अरे तुमी मिटिंगेत घेवपाक दिना मरे. मागीर मिटिंगे घेना जाल्यार पंचायती चलतले कशे? म्हटल्यार तुमी दादागिरीन पंचायती चलोवपाक सोदतात. आयज गोंयांत सगळे गोंयभर हे चल्लेले आसा. एका वाटेन कुमिदाद जागे हडप करपाक उठलेले आहा सरकार. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिवंक उठला 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितें आनी हे पंचायती ताका सपोर्ट करता. काल जो आमी पंचायतीन बिहेवियर पळयला, अरे गुंडाराज चल्ला, जंगल राज चल्ला. आमी हांकां टोटल मिसमॅनेजमेंट हे तुम्ही सरकार चलयतात काय सर्कस चलयतात ते आमकां खबर ना. काल एक भायलो मनीस पंचायतीच्या भितून येता आनी बोवाळ घालता आनी जे शब्द यूज करता सारखे बुरशे शब्द यूज करता. पुलीस आहा थंयसर, पंच आहा, सरपंच आहा, डेप्युटी सरपंच आहा. सगळ्यांच्या फुड्यान जेन्ना तो उलयता ताका पुलीस सुद्दां कांय म्हणिना. पुलिसांचे वयलो विश्वास आमचो गेल्लोच आसा ऑलरेडी. कित्याक ते आनी उलोवन फायदो कांयच ना. कित्याक सांग, पुलीस नरवा कुंजरवाची भूमिका निभयतात. तेंचे कान फुटले कितें आनी तांकां दोळ्यांनी दिसना. दिसता तांकां गोंयकार दिसता. गोंयकार जे आपल्या हक्का खातीर झगडटा ते तांकां दिसता. काल जे आमी पळयलां कितें ते जर अशें जर चलत रावले जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार डेमोक्रेसीची वाट लागपाक ऑलरेडी वाट लागलेली आहा आनी टायम लागचो ना. अरे म्हाका एक सांग, पंचायत डायरेक्टरा कडेन ते जो ऑपोजिशन पंच आहा ते वचोन येयले आदी 2 दीस सांगून येयले आनी हेच्या पयलीं आमी एक्टिविस्टांनी कंप्लेंट केल्या. तो ग्रामसेवक जो सांकवाळ पंचायतीन हाडून तुमी बसयला तो सारकें काम करिना म्हणून आनी इलिगॅलिटीज चॅक करा म्हणून. आयज सांकवाळ पंचायतीन विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक फंड्स मिसयूज केल्यात न्हू तेची चवकशी जावपाक जाय. लाख लाख करोड फंड तुमी सँक्शन करतात खंयच्या आधाराचेर रे? आनी मिटिंगे उलटे घेवपाक दिना. तो काल जो मनीस येवन थंय दादागिरी करतलो न्हू तेचेर करतलो तेचेर पुलिसांनी एक्शन कित्याक घेवंक ना हे पुलिसांनी सांगपाची गरज आसा. सो आयज तोच मुद्दो घेवन आमी हांगा येयलेले आहा. फुडले कितें आहा ते फिडोल पेरेरा आनी प्रतिमा कुटिनो, तनूज अडवलपालकर, संजय बाब तुमकां ब्रीफ करतलो. कोणी आता ही मीटिंग आम्ही ऑर्गनायज केली एज पर वॉट हॅज हॅपन येस्टरडे. आता काल एशकोन आमकां दोड्या मुखार चोवपा आयले. नाव दिस पर्टिक्युलर पर्सन इज अ मायग्रंट आनी जो मायग्रंट आहा तो येता पंचायतीन. ही इज नॉट इवन द वोटर. आनी जेन्ना मिटींग चलता आमी जे पंचायत म्हणटा इफ यू आर नॉट द वोटर यू आर नॉट अलाउड. ते सर्कल घान आहाय सारखे टेबलाकू वेन द मीटिंग इज गोईंग ऑन अँड इज नॉट एन वोटर. सो तांकां आपयलेय डिस्ट्रॅक्ट करपाक मिटींग आनी ताकी ते उठोन थिंगाचे वचपाक. वेन द क्वेश्चन मांडलोली तेंकोडे आन्सर आसो न्हय. अँड द क्वेश्चन्स वर वॉट इन रिगार्ड्स टू ऑडिट आहले. ऑडिट आसतना 1,68 lakhs or 48 lakhs something the amount was sanctioned. Ata of this was sanctioned for the waste management purpose without no consent as per what I got the information through the panchayat and Tulsidas Naik. कित्याक हांव फोन मारल्यार बाबा हें चल्लां कितें तुमगेल्या पंचायतीक म्हूण. आनी ओ तांकां एश कोन्न धमकी दिता. 4-5 कॉन्स्टेबल भोगले आसतना तो ते कितें म्हणटा तुजे मार्के गार्ड देगा म्हणटा. नॉट इवन द one of the constable or the police nor the authorities say a word to this concerned person called Salim. Ata eka adhikar kon dilo ha? And what I'm saying is, who is his godfather now? Ezo ata aha konacheru ejeru taki o sonu it eshkon domkaita जे 5 मेंबर आहाय तांकां भितर पंचायतींकू एसो गार्ड्स आमकां गोंयकारा कडेन देखून नाय. आम केन्नाय दुसरे गांव वचोन आमकां उलोवपा जातलें एश कोनू आनी तेंय जाल्यार तेंगे हितून पंचायती आमकां जातलें. वूड एनी ऑफ द गोन्स वूड हॅव सच गार्ड्स टू गो टू सम अदर कंट्री ओ अदर स्टेट आनी एश को उलोवपाकू मार्के गार्ड देगा म्हणू. एंड दॅट टू इन फ्रंट ऑफ द पुलीस ऑथॉरिटीज एंड इन फ्रंट ऑफ द पंचायत ऑथॉरिटीज and nobody says a word. एक उतर एक शब्द येना मरे कोणातल्या तोंडातल्यानू. आनी पंचायतींकू
एशको मायग्रंट येन तर भितरसोनू एशको धमकायताय आमगेल्या गोंयकारांकू आनी पंचायत मेंबरांकू एक अधिकार दिल कोण रे. सो हिंगा क्लियर चार्ट आलोले की हे इंटरप्ट करपा जालोले आनी तांकां ही मिटींग बंद उडोवपा जाली. सो ऑन अ पर्पज बेसिस दे वर टोल्ड टू कम. They were told to come when the meeting was going on. तो म्हणटा सलीम 3 म्हयने and the rest others are also saying 3 म्हयने आमकां पेमेंट दियो ना. बाबा तुम आसले हुई 3 म्हयने देखून तुम्ही मिटींग जातोली आनी मिटींग येन हे इंटरप्ट करता म्हणून रावलोले. पयलीं कित्याक येवना रे तुम 3 म्हयने सॅलरी दिवपाचा न्हू हुंय आसले रे तुमी. सो दॅट मीन्स फॉर 90 days तुम आसले हुंय न्हिदो न्हू तुम पेमेंट मोडो ना म्हणटाय तुमी. सो आसले हुंय हे मिटींग इंटरप्ट करपाकू and to disturb this meeting. This was done on purpose. हे सगळे सेटिंग जालोले कित्याक जे ऑपोजिशन आसले आनी रुलिंगा मध्ये आतां हे ऑपोजिशन आहाय ते मी क्वेश्चन केले जे रुलिंग आहाय ते आतां ऑपोजिशन आनी रुलिंग म्हणपाक पडले कित्याक दे आर सेपरेटेड. कितें क्वेश्चन मांडील जाल्यार दे हॅव नो आन्सर्स टू द कन्सर्न पंचीस हू इज आस्किंग क्वेश्चन्स आनी हे आहाय तेंकोडे कितें क्वेश्चन केले जाल्यार ते आन्सर कोनाय. आतां हितून तुम चोयल जाल्यार ही इज आस्किंग कित्याक मिनट बूक सांगतो ते कडेन मिनट बूक दिवपाचो आनी मागपाचो हक सगळे 5 मेंबर आहा. आतां जेन्ना सेक्रेटरी जो आहा ही इज नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बट ही इज फ्रॉम द गव्हर्मेंट. तेका रायट आसलोलो तो बूक मिनट बूक जेन 5 मेंबरान मागिलो तेका दिवपाक आनी एवरी 5 मेंबराक हका बिकॉज दे आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो बूक दिना ते कडेन कित्याक तेका ऑब्जेक्शन बरोवपा आसलोलें. सो थिंगा आनी एक इश्यू जालो हांकां पर्पजली हाडल्याय डिस्टर्ब करपाक सो दॅट दीस whatever the content they wanted to talk and discuss about they wanted to cut it off. So हे हिंगा चलना हे सगळ्या पंचायती चलता हे उठल्याय ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ मवीन गुदीन आनी हे चलना मवीन गुदिना उद्देशी हे सगळे चलत ते मवीन गुदिना उद्देशी चलता. आनी म्हाका खबर ना आतां ही होम मिनिस्ट्री आहा ती आमगे सीएम अंडर आहा. सीएम जाणा की एसोले कामाक पंचायतींक तुमी पुलीस धाडले कित्याक ताकी कितें ना जावपाक जाल्यार then when you all have sent a police force inside the panchayat that nothing such should happen and in front of your people that are constables in front of them हे येताय तेका threaten कोताय तुक मातो म्हणे no action has been taken and this is the second time that is Salim has done this and he is nobody to the panchayat. In fact तेंगेले डील जालो फैजल मुठाय ते कडे जाल्यार ओ येन थिंगा थ्रेटन कोता आनी लोकां तेंगेल्या मायग्रेंट्स आहाय ते बारापोरू when he is not a voter to that concerned village who has given the authority हे सांगपाची गजाल हा. आतां हितू इन्वॉल्वमेंट आहा कोण इट इज क्लियर इमेज हितून आहा कोण सेक्रेटरी आनी ते उरलो डेप्युटी एंड द वन हू हॅज बीन इन चार्ज ऑफ. सो हितू क्लियर टायटल हा दिस हॅज टू बी अ प्लॅन केलोली मिटींग हे पासून बंद उडोवपाक ताकी नो क्वेश्चन्स आर रेज्ड अगेन्स्ट वॉट द इनलिगॅलिटीज आर डन इन द संकवाल पंचायत आनी लॉ अँड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड कंप्लिटली आनी हितू मवीन गुदीन इज द मेन कल्प्रिट आय मस्ट से कित्याक तेज अंडरू हे सगळे नाकापोना जाता. कांट यू सी दिस and this has been going in every panchayat and every villagers are suffering because of this panchayats and the secretary. Illegalities are going in every damn panchayat and no action has been taken. लोक देखून विलेजींतले इतलो हाय कित्याक एसो जात म्हूण आनी एक्शन घेयनाय म्हूण. सो हांव हिंग सांगो सोदिता मवीन गुदिनोकू जेन सेक्रेटरी करप्ट जालो हाय आनी आमगेले डीओपी देखून आमी कितू पाट कंप्लेन केला आमगे ओन विलेज पंचायत मजोर्डा देखून कितू कंप्लेन केला. नो एक्शन हॅज बीन टेकन बाय द डीओपी. I am saying it because I myself is a complainant for 2 cases and no action has been taken. So inga law and order collapse zalo ha na magota amge CM akode. Please take this into consideration. Thank you. नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक शिवजयंतीची परबी. शिवाजी महाराज हे जाणता राजा म्हणटा
म्हणजे लोक तांकां जाणटाले ते कशे राजा आशिल्ले ते आनी त्या पद्दतीन तांच्यांनी आपले राज्य चलयले जेणे करून आपल्या राज्यान सगळे सुखी आनी समृद्ध आसचे. आता सुखी आनी समृद्ध म्हळ्यार कशें, कोणाची कंप्लेन जर आयली जाल्यार ती कंप्लेन आयकून घेवन ताजेर अंमलबजावणी करप. जाल्यार आयचे जे राजकारणी आसा, जे जावं मुख्यमंत्री जावं होम मिनिस्टर जावं प्रायम मिनिस्टर जावं, तांकां लोकांचे पडिल्ले ना. आनी हांव परत एकदां सांगता, ते जे शिवाजी महाराजांचो जो फोटो लायता समोर मुर्त्यो दवरता न्हू, तुमकां मात सुद्दां अधिकार ना तांचो फोटो किंवा मुर्ती थंयसर दवरपाची. आतां गोंयचो विशय जो पंचायतींचो विशय आज जो फिडोलन आनी आमगेल्या शंकर बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे पंचायती म्हळ्यार कितें रे बाबा, पंचायत राज्य म्हळ्यार कितें. आनी थंयसर आमी जे सगळे लोकां खातीर जे राज्य म्हणजे जी पंचायत आसा ती ग्रामीण भागांतल्या गरिबांची, तांचे थंयसर सांगणें आयकून घेवप आनी त्या पद्दतीन पंचायतीचे जे इलेक्टेड मेंबर आसा तांच्यांनी त्या पद्दतीन कार्य करप. जाल्यार हें विरुद्ध जाल्लें आसा. हें कशें आसा खबर आसा, कोणा तरी भायल्या मनशाक कोणा तरी बिल्डरा खातीर आज आख्खी पंचायत अशी उडी मारून रावता. तुका हांव एक गजाल सांगता, तुजें कितें आसा मागणें आसा तें तूं जर पंचायती म्हऱ्यान सांगपाक वचात न्हू, पंच आनी सरपंच लिपता. आनी तेच जर समजा खंयसर बिल्डर आयला म्हणून जर कळीत न्हू, आनी खंय तो अशें जाता कोणाक, पंचायत मेंबराक. आनी थोड्या दिसांनी आतां मजा अशी जाल्या की आमी ते कसलो गांव गो तो सांगोळा आमी वचून पळयला पळय. थोड्या दिसांनी तुका सांगता गोंयकारांक कितें म्हणचें पडटलें खबर आसा, कशें उलोवचें पडटलें तें हांव सांगता. का हो भैया कैसन हो, का करत रहा, कौन गांव से आत रहा, सब ठीक बा. आनी आमकां मागीर गोंयान रावन म्हणचें पडटलें सब ठीक बा, एकदम कुशल मंगल. ही परिस्थिती येवपाची आसा. कारण थंयच्यान सुरू जाला. मटके बरयणारे आज पेट्रोल पंप घेवन बशिल्ले आसा गोंयच्यान. गोंयान कसो मेळ्ळो रे बाबा, मटको बरयतालो तो आज बिल्डर जाला. मटको बरयता तो आज मुख्यमंत्र्याचो खंय सामको क्लोज फ्रेंड. अरे आमी इतलीं वर्सां आतां गोंयान आसा, आमकां मुख्यमंत्र्यान केन्ना हाय बाय करूं ना मरे. आनी मुख्यमंत्री खंय ताजो फ्रेंड. बरी गजाल. बट एक लक्षांत दवरा, पंचायत म्हणून जे आतां कितें तुमी जे आसा पळय, एक तर बंद करा. आमकां तुमगेले पंचायत नाका, जेणे करून तो पंचायत मिनिस्टरूय उरचो ना. कित्याक डॅडीक सगळ्यांक त्रास जाता कितें खबर आसा, जेन्ना बेबीक त्रास करतकूच. आनी बेबीक घेवन केन्ना डॅडी वता तो कळचो ना. सो म्हजें म्हणणें कितें आसा, डॅडीचें तें हे खातें काडून उडय, कारण ताजें लक्ष फक्त बेबीचेर आसा, लोकांचेर ना. कळ्ळें न्ही. तो फिदोलान सांगलेले प्रमाणे एकदम बरोबर आसा. ताका लोकांचें पडिल्लें ना. आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तूं जर खऱ्या अर्थान गोंयचो मुख्यमंत्री आनी तुका जर गोंयच्या लोकांचें खरेंच पडिल्लें आसा, ते डॅडीक पयलीं काडून सायडीक दवर, ताजें खातें काडून घे आनी तुजे कडेन दवर. तुजे कडेन व्हडलें कितें तूं बरें करचो ना हें म्हाका खबर आहा. कोणा तरी भलत्या मनशाक दी, तो बाबडो संकल्प आमोणकर थंय तळमळटा, ताका तरी कर. थँक्यू. ॲक्च्युली प्रेस कॉन्फरन्स परत दिवन थकलेले आसा. हांव एक मुद्द्यार डायरेक्ट उलयतां. आनी आयज सकाळीं हांवें म्हाज्या फेसबूक माध्यमांतल्यान सांगलेलें आसा. म्हाका अशें दिसलां की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे कोलॅप्स जाल्लें आहा पळय, तें खंय तरी बरें जातलें अशें म्हणून. कित्याक सगळे आमदार जितले आहा पळय, ते आमदार आयज महाकुंभ गंगेन बुडकी मारलेली आसा. आनी अशें आयकूंक येयलां की सगळीं पातकां खंय क्लियर जाता म्हणून. आनी ताका लागून चीफ मिनिस्टर सगळ्यांक घेवन गेल्लो आहा. वांगडा पळया फोटो कोण दिश्टी पडटा तेन्ना. आज एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार सांगपाचें हें कित्याक लागून म्हणटा तें गरजेचें आसात. पापा जी आहा पळय, ती इन्सिडेंटली म्हणल्यार अननोइंगली पापा जाल्यार ती थंयसर गंगेन दिवपा वचपाची. इंटेन्शनली पापा करता ताका माफी ना. लक्षांत घेयात, हें कळपाक जाय सगळ्यांक. आनी फोटो व्हिडिओ करून शूट करून हांगासर हेजी सरकाराची इव्हेंट कंपनी चलयली आसात. आज एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार हांगा येवपाचे मुद्दो एकूच आसात. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे आहा पळय ते काबार जाल्लें आसा. आनी आयज हातीन कोणी घेतलेलें आहा, हे मायग्रंट. ह्या मायग्रंटांनी हे आतां सांगता थंयसर की तुका खंय जित्तो पुरतलो खंय लायव्ह मिडियाचेर आहा. आतां जित्तो तर पुरतलो सगळ्यांक पयलीं सांगता हांव, होम मिनिस्टर जो आहा ताका पुरा.
चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक पुरा कित्याक तो रक्षण करपाक लागून गोंयकाराची आहा पोर्टफोलिओ घेवन होम मिनिस्टर उबो रावल्लो आसा जाल्यार तो आमकां पुडच्या पयलीं तूं पयलीं चीफ मिनिस्टराक पुडचें पडलें तुका कित्याक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाल्ली आहा वो जेन्ना स्टेटमेंट आनी वो धमकी दिता आज पर्यंत ताका अरेस्ट जाला खंयचे वेर्ना पुलीस स्टेशनान ताका आपोवन हाडलो आहा वेर्ना पुलीस स्टेशन हें न्हू हें एक्चुली भुतानी पुलीस स्टेशन म्हणून बोर्ड मारपाचो वेर्ना पुलीस स्टेशन चेंज करा कित्याक आयज कॉमन मनशाचें पुलीस स्टेशन उरलेलें ना तें आनी आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ह्या मायग्रंटाची कापासतात जो मनीस वोटर सुद्दां ना खंय न्ही वोटर सुद्दां ना तो दुसऱ्या पंचायतीन वयता आनी म्हणटा तांकां पुरतलो म्हणटा वोटरांक आनी तुमी खंय न्हिदला रे आनी सगळ्या गोंयकारांक विचारूंक सोदता हात जळजळना रगत खळखळना हा केन्ना उठपाक रावला सांगोळटा थंयसर एक्चुली पळोवपाक गेल्यार सांगोळटा ट्युरिस्टान येवन हेल्मेटान मारलो मरे गोंयकाराक सगळे हांवें कितलेशे गोंयकार सायडीच्यान उबे रावल्या तेन्ना पळयता ते पयले हात उखलना रे आयज कोणाचो दीस रे आयज हांव कोणाचो दीस याद करून दिता तुमकां छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी रॅली काडपाक रेडी आहा पूण छत्रपती शिवाजी महाराजान केल्ले तशें घेवपाक रेडी आसा आमी गोंयकार तेजी पावलां चलपाक रेडी आसा आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार कितलेशे अन्याय जाता छत्रपती शिवाजी महाराज अन्यायाचे विरुद्ध रडटालो आनी आमी कितें करता फक्त रॅली तेजे दिसा रॅली काडपाचे भगवे रंग घालपाचो आनी हिंदू राजा म्हणून बोवाळ घालपाचो थंयसर आपले प्रोपगेंडा सोशल मिडिया करपाचे सॉरी छत्रपती शिवाजी महाराजाक तुमची पब्लिसिटी गरज ना तुमची पब्लिसिटीची छत्रपती शिवाजी महाराज जर आयज आसा पळयतलो न्हू आमकां पळयता न्ही जाल्यार तो म्हणटलो आपली पावलां कोण चलता तो सांग रे आपली पावलां कोण चलता तो सांग रे अशें म्हणटले आयज म्हाका सांगा आमच्या गोंयकाराची इतली हिम्मत आहा रे मोर देन 10 लाख लोक जे आहा पळय गोंयकार आहा मरे 10 लाख लोकांतल्यान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते 15 लोक हा खेळ खेळटा रे लक्षात घ्या हांव तुमकां सरळ सांगूंक सोदता फादर बिस्मार्क अशेंच म्हणून गेलो मे बी आमचोय टायम आसतलो आमी वयतले मागीर रोडार आनी मेणवाती लावन आमकां हांगासर सिंपती दाखोवपाक येनाका हे आतां जत मैदानाचेर सांगता मेणवातीची गरज ना तुमची गरज आहा जाल्यार एक पावलाची गरज आहा तुमची गरज आहा जाल्यार उलोवण्याची गरज आसा लोकांक सांगूंक सोदता आयज तुमी चितात मरे मात तरी चिता मार थंयसर सांगवाल कितले लोक आहा रे गोंयकार आ फक्त गोंयकार म्हणून झाले काबार आज तुमकां सांगूंक सोदता की आज पयलो आमदार तुमी फुडें जरी तर आयज बाय सरना हो गिरेश पिल्ले जो बसलेलो आहा पळय थंयसर नांवां घेवन सांगता मडकेकार एजंट हो मनीस जो आहा पळय डॉमिनेट करतलो आनी पयलो आमदार मायग्रंट हो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातलो लक्षात घेवात जरी तर गोंयकार तर उठना जाल्यार हेच्या नंतर आनी उठपाक चान्स मेळपाचें ना तुमकां उलोवपाक चान्स मेळपाचें ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता की तुवें पुलिसांक ट्रेनिंग दिल्ली मरे आ खंयच्यो तरी NGO पयशेच खर्च करा पुलिसांक ट्रेनिंग दिल्ली आयज ह्या सांकवाल पुलीस स्टेशनाक कोणाकूच ट्रेनिंग व्हरना थंय सेक्रेटरी दादागिरी करता सेक्रेटरी जाती वयल्यान एलिगेशन घालता धुकलता म्हाजी केस आहा 4 म्हयने जाले 4 म्हयने ST कमिशनान केस पडलेली आसात क्वेश्चन आसा की जस्टीस कोणाक लागून मेळटलो खंय केन्ना मेळटलो जस्टीस हा आनी तेका बीजेपीचे सेक्रेटरी जे भुतानी अगेन्स्ट लढता तेका एक पेपर असो आपलो रायट पंच मेंबराचो रायट म्हणून तो मागतालो तो मागना म्हणून वोट्टा म्हणून थंयसर इतलो कुडक्याक लागून तेका अरेस्ट केलो मरे इतल्या कुडक्याक अरेस्ट केलो मरे आनी आयज तो पुरता त्या पंच मेंबराक सांगता पुरता खंय जमनीन आनी आमी तावळे मारतात लक्षात घ्या छत्रपती शिवाजी महाराजान ओगी रावपाक लावून ना छत्रपती शिवाजी महाराज सगळ्या लोकांक सांगता खरी जयंती सेलिब्रेट करपाक जाय न्हू तेजी पावलां चलया आनी आमचे जितले रायट्स आहा पळय ते लढया आज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यू हॅव बीन फेल्ड तूं फेल जालो नवीन फार्म हाऊस लिडर फेल जालो फार्म हाऊस तुजें बरें चलता आसतलें ते फार्म हाऊसान एक्टिविटी बरी चलता आसली तुका लागून आमच्या गोंयकारांची पाड पडलेली आसात लक्षात घ्या गोंयकारांक तुमकां सांगूंक सोदता हो नवीनान अक्षरशः मुर्मुगांव काबार केल्लो आसात मुर्मुगांव आनी गोंयकार उरलेले आसपाचे ना मुर्मुगांव काबार जाल्लो आसतलो लक्षात घ्या आज टुरिस्ट येवन मारतात हीच गजाल कालच्या दिसा म्हाका वायट दिसता काल 2-3 दीस पयलीं आमचो आमदार एक्स MLA फोंड्याचो गेलो थंयसर कोणी मारलो रिक्षेकारान मारलो मर्डर केलो रिक्षेकारान जायता रे मात तरी उलता रे
काय लोकांकडे एकामेकाकडे फक्त डिस्कशन करतले रे केन्ना भायर सरपाक रावला केन्ना हे करपाक लागला एक आमदार एक एमएलएक मारून उडयलो थंयसर आमचो गोंयकाराक फोडले मार थंयसर आयज तो म्हणटा पंच मेंबराक तो मायग्रंट म्हणटा पुरतलो खंय आनी केन्ना उठपा रावला उठपाचें आल्या उठा नाजाल्यार न्हिदा जायात जागे गोंयकारांनूय जायात जागे हे सगळ्यांक खबर आसा ह्यो लायन्यो सगळ्यांनी मनात काळजान रिगलेल्यो आसा पूण म्हाका विचारपाचें आसा केन्ना आमचे गोंयकार जातले जागे आतां सगळे उलोवन गेले एक्टिविस्ट तितूंत हांव चिंत्तालें बाबा हे कितें लागलां काय म्हूण कसलें गिराण लागलां काय म्हूण सांकवाळ आनी सांकवाळचो लोक एक्चुली सारको हंबल पीस लवींग मोगाड आय हॅव बीन देर नाव सांकवाळ तुमकां खबर आसा भुतानी वॉज इन न्यूज भुतानीक लागून म्हाका दिसता आमी जाले फाटले 7-8 म्हयने भुतानीची प्रोजेक्टां अगेन्स्ट भुतानीच्या अगेन्स्ट वचत रावलीं ते हडताल केली भूक हडताल केली सगळें केलें बट नथींग कांयच फ्रुटफूल येवना आनी तितूंत स्वाबीत हें जालें यू नो पडून आयलें की हू इज फॉर भुतानी एंड हू इज नॉट फॉर भुतानी आतां इतलो आवाज करून एक्टिविस्ट सगळे थंय वचून लोक गांवचो येवन सुद्दां आयज भुतानीचें स्ट्रक्चर तें आसा आनी सगळे थंड आसा ना पंचायती कडल्यान कितें फ्रुटफूल आयलें ना TCP कडल्यान कितें फ्रुटफूल आयलें आनी तुमी पळयलां आसतलें हाव इट इज आतां फाटले मातशें हांव लोकांक ब्रश करता मेमरी ब्रश करता जेन्ना भुतानीच्या अगेन्स्ट आमी वतालीं नाका नाका म्हूण बोब मारपाक तेन्ना पळोवपाक गेल्यार म्हजेरय केस जाली आनी तसो आमच्या रामा बाबाचेरय केस जाली रामा आनी प्रतिमाचे कोण सोयरी दायरी ना भुतानीचे ते आमचे जागो वचना पूण आमी गोंयकार आमचो गोंयचो दोंगर झाडां जनवारां सगळे अफेक्ट जातले एनवायरमेंट अफेक्ट जातले म्हणून आनी रामा थंय गुळो मारपाक गेली हेंच्या बरोबर तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें रामा आनी म्हजेर आयज थंय केस घातिल्ली आसा पूण जेन्ना टायम आयिल्लो पयलें सांगता केसी घालपाक रॉंग डुईंग्स कोण करता ताजेर केसीस घालपाक तेन्ना खंय तरी हांव म्हणटा वेर्ना पुलीस स्टेशन पुलीस PI एंड द स्टाफ फेल्ड बीग टायम व्हेरी बीग टायम उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना तुमी सगळ्यान पयलां 2 कॅमेरा इन्स्टॉल केल्ले तेन्ना कितें जालें तें बायल्यो त्यो आमी वॉशरुमांत गेल्ल्यो म्हज्या बरोबर कितल्यो तरी बायल्यो आशिल्ल्यो त्यो वॉशरुमांत गेल्ल्यो ताजेर आमी कंप्लेन घातली की अशें कशें जावपाक शकता पुलीस पंचनामा जाले सगळें केलें वी कॉपरेटेड कंप्लेन कॉपी वॉज गिवन FIR was done on the 3 people but nothing came out next was attack on Ramache zale case complaint zali but I don't see anything fruitful coming but I would like to remind about the same culprit who has made a derogatory statement yesterday in the Sankwal Panchayat the issue is actually Peter D'Souza had called me given a call in the morning for me to come for the Sankwal yesterday's meeting machi yo Pratima म्हणून पूण हांव पावना कित्याक 3 दीस आमची रितीर चालू आसा नावेली ब्रदर सजीत जोझफाची एंड आय डोंट मिस एनीवेर आय गो फॉर ऑल हिज रिट्रीट्स सो फॉर मी दॅट वॉज माय प्रायोरिटी बट टुडे नाव फ्रॉम हियर आय एम डायरेक्टली गोईंग टू नावेली टू अटेंड द रिट्रीट बट आय हॅड टू कम हियर कित्याक रॉंग केला ते रॉंग जाल्लें आसा आनी ताजेर उलोवपाक जाय इनजस्टीस जाल्ली आसा काल हो कोण सलीम म्हणटा तो ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर हॅबिच्युअल मनीस हो मिस्टेक करीत रावता आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेणी सांगलां तशें ताका खंयचेय 1 न्ही 2-3 गॉडफादरांचो हात आसा अदरवायज हाऊ कॅन अ पर्सन हू इज नॉट इवन अ वोटर ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड हू इज नॉट इवन अ गोवन अरे ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट पंचाक सांगता तो 3 म्हयने आमकां गार्बेजाचे कलेक्शनाचे पयशे मेळना तो हिंगाच घाट्टलो म्हणटा तो हे स्टेटमेंट करता तेन्ना पयले हांव उगस करपाक सोदता आनी गोंयकारांक न्ही मातशें रिफ्रेश करा तुमची मेमरी पळयात तो कालचो व्हिडिओ तो हे स्टेटमेंट करता तेन्ना पुलीस ताच्या दोड्या मुखार आसा नाका मुखार आसा ही इज मेकिंग अ चार्ज टू अ इलेक्टेड पंच हू इज अ इलेक्टेड पंच इज द वन हू इज इलेक्टेड बाय हिज पीपल इन द वॉर्ड एंड गिवन एन ऑनर टू रिप्रेजेंट देम इन द पंचायत बॉडी एंड अ नॉन वोटर कम्स एंड मेक्स अ डेरिगेटरी स्टेटमेंट टेलिंग हिम तू नहीं देगा तो इधर ही जिंदा उकाड़ देगा म्हणटा डू एनी गोवन्स हॅव दीस गट्स कोणाक गट्स आयच्या दिसांना गोंयांत आसून गोंयकार ना जाल्लो आसा कित्याक पुलीस रोखडे तांकां चार्ज करता पूण असले मनशाक हेच मनशान हॅबिच्युअल ऑफेंडर कित्याक म्हणला जो आमचो एक्स पंच आसा आतांचो पंच आसा
and he is also, he happens to be the South District BJP president Mandalacho. Now I don't know after he is again this Bhutani whether taka काढून उडयला or taka कुशीन दवरला तो तुलसीदास बाबा, पूण he happens to be the president of the South District Mandal. ताका अशेंच पयले ह्याच लोकांनी ह्याच सलीम आनी ताच्या लोकांनी ते गार्बेज प्लांटार जेन्ना गेल्ली पळय तेन्ना तेंचो आमदार आशिल्लो आंतोन बाब आमदार पोर्तालीचो, ताच्या प्रेझेन्सांत हे ताच्या आंगार गेले आनी चार्ज केलें आनी ताका दुखलयलो. तेन्ना जेन्ना तुलसीदासान कंप्लेन केल्ली हे गार्बेज कलेक्टराचेर तेन्ना कितें जालें, कांयच रिजल्ट कांयच येवना. ताजी केस थंय रद्दीशी दवरल्या. तो हेजेर स्थापीत जाता की आयज गोंयकारांक गोंयांत सेफ नात. खरेंच वायट दिसता. आमी खंयच्याय स्टेटीत वचूं, महाराष्ट्रात वचूं, कर्नाटका वचूं, खंय वचूं, आमी खंयच्याय वचूं, आमी खंयच्याय सिटीत वचूं, if we try to even raise our voice even against a taxi or a rickshaw driver or even a shopkeeper, we know how we have been treated. तांचो लोक सगळो एकठांय जाता. हांव विचारूंक सोदतां, गोंय आमी हांवें स्टार्टूच केल्या वर की जागे जाय गोंयकारांनूय जायात जागे म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां गोंयकारांक न्ही, हांव सांगूंक सोदतां त्या वॉर्डाच्या लोकांक न्ही, येयात आनी ते पंचाक सपोर्ट करा मरे, पंचाक सपोर्ट करा. म्हाका दिसता वाड्यान सगळ्यांनी एक जावंक जाय पंचाक कडेन आनी वचपाक जाय पुलीस स्टेशनाक. बिकॉज नोबडी हॅज रायट. देर आर लिगल वेज ऑफ गोईंग. इफ यू वॉन्ट्स दिस पेमेंट लिगली कर मरे. हांगा कितें चल्लां आनी म्हाका विचारूंक जाय, गोंयच्यो ज्यो बायल्यो आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स घातिल्यो 6 म्हयने खंय तांकां पगार येवना, 6 म्हयने तांकां पगार येवना. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ते कित्याक करतात? तुमकां फक्त इलेक्शना टायमार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसता, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ह्या बायलांक खंय 6 म्हयने ते बायल्यो तेजेर कितें जोडटात आनी भुरग्यांक न्ही कितें आपल्या पॉकेट मनी म्हूण दवरता, भुरग्यांक ट्युशनीक धाडटात, कितें बिस्कीट आपणा कितें कपडे घेवपाक म्हणून 6 म्हयने तांकां पगार ना. पॅरा टिचर्स ह्यो गोंयच्यो आमच्यो ज्यो इतले रडटात तांकां कितले तुमी डिले करता पगार दिवपाक. आनी हे कॉन्ट्रॅक्टराचे म्हळ्यार कोणें तरी एका मुखार काडला व एका ही वूड हॅव नॉट हॅड द करेज, ही वूड हॅव नॉट हॅड द गट्स. Nobody can come like that and charge in front of the cops and the punch members. But see the audacity. He had the guts to come and directly challenge and tell हांव तुका भितर घालता म्हणून. आनी 24 hours जाले कांय ना. हेच समज प्रतिमान स्टेटमेंट केल्लें, हेच शंकरान केल्लें, हेच आमी समज केल्लें स्टेटमेंट, आमी आतां ऑलरेडी जेलेंत आसपाची. म्हाका दिसता आमकां अरेस्ट करून आमकां बेल दिवपाची पाडी येवपाची. पूण हे आयज एक गॉडफादर आसा पळय ते खंय तरी फेल जाल्ले आसा. हांव मागता डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावं तो वो तुजो मिनिस्टर ऑफ पंचायत बाब मोविन गुदिनो. देर आर सो मेनी इश्यूज जे भुतानीक लागून इतलें जालें. सो नाव इट शोज लायक यू हॅव बिकम अबाव द लॉ. सो देर इज नो लॉ. वॉट वी से लॉ इज इक्वल टू एवरी वन. Law is equal to everyone. Nobody is above the law and nobody should be above the law. But looks like you have become so powerful that you are above the law. I just pray to Jesus that he enlightens you in your mind. आणि बाब CM जो आसा आमचो प्रमोद सावंत, तुका सांगू सोदता, I have been telling from day one, law and order in Goa has totally collapsed. It has failed. This is one classic example. No Goan will say that what Pratima is saying is wrong. Last, but let me tell you, last not the least, that इतले आतां सांगला त्या भाशेन खंय खंयच्या शेकांनी आमच्या गोंयकारांक जिते मारतात, आमचे खंयचे चेडूं जावं ते डिसेबल्ड मेंटली डिसेबल्ड जावन ताका ग्रुपांनी व्हरून रेप करतात. कोणाक बिचाचे चेडवाक आमच्या गोंयच्या रेप करून ताका जिते मारतात. हांचेर तुमकां कांय सुटावो मेळना, हांचेर तुमकां कांयच मेळना. आनी हांगा जो एक क्रिमिनल तो आय टर्म हिम एज अ क्रिमिनल हू हॅज डायरेक्टली मेड अ चार्ज, he is scot free. He is directly nicely sitting at home under the what to say shelter of these ministers and these puppets. And लोकांकूय सांगपा सोदता, it is like what Rama said, not handful of people, 10 जाणां कोण कोण म्हणटात हे एक्टिविस्ट कितें रस्त्यार बोबो मारून कितें म्हणटाले, रस्त्यार बोबो मारून आमच्या कोण ते आमच्या पुर्वजांनी रस्त्यार बोवाड मारूनच खंय तरी आमकां जस्टीस दिल्लें आसा, इंडिपेंडन्स दिल्लें आसा. रस्त्यार बोवाड म्हणूनच जाता आनी झगडल्यारूच जाता, घरा कडेन बसून जायना. सो आमी मागतात प्रत्येक गोंयकारा कडेन, वी नो यू आर बिजी विथ युअर जॉब्स, युअर वर्क, यू आर स्कॅर्ड तुमचें कितें तरी गव्हर्मेंट तुमकां टार्गेट करतलें. बट नो, आय फील देर आर मेनी हू कॅन एटलीस्ट go and voice out their concerns and grievances to their particular panchayats when something wrong is happening in their constituencies also. देव बरें करूं. आसूंकशें दिसता म्हाका की आमचे गोंयचे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी प्रिंट मिडिया, हांव मना काळजानसान तुमकां हांव हें घालता, उलो घालता, जे गोंयान एक्टिविस्ट जे काम करता खरोखरच गोंयची चॅनलां जी आहात ती लोकां समोर दवरता. बाकीच्या बद्दल म्हाका कांय उलोवपाचें ना.
महत्वाचो भाग म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी गनिमी कावा जो आसा आणि एक त्यांनी तेजे पुस्तक आसा, त्यांनी शत्रूचेर कसो हल्लो केलो, शत्रू पासून आपूण सावध कसो जालो आणि शत्रूचेर त्यांनी मात कसो केलो हेजेर आमकां स्टडी करपाक जाय. आयज बीजेपीचे सरकार आयज आमचे गोंयचे लोक इनोसंट लोक जे आसा तांकां कसो त्रास करपाक जाय, एकान एक दीस ते स्टडी करता आमच्या लोकांक कशें मायंड डायवर्ट करून खंयचे खंय व्हरपाचो हो प्रयत्न चालू आसा. आतां जो कालचो जो भुतानी प्रोजेक्टाक लागून जे काल पंचायतीन सांकवाळे एक तो इश्यू जो जाल्लो आहा तो पुरतलो म्हणटा तो पुरतलो म्हणजे हे सरकारा कडेन मोसंडी तरी आसा पुरपाक. आसलेले मोसंडी तुमी विकल्यात मरे, आसलेले मोसंडी तुमी विकतात, मोसंडीन तुमी आज कन्स्ट्रक्शन करता, पुरतले खंय? आमदाराच्या घरा कडेन जे तुमचो आज माविन गुदिन्योचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आमदाराच्या घरा कडेन तेजे कंपाउंडा भितर पुरतलो तेका, तेजे फार्म हावजान पुरतले तुमी तेका खंय पुरतले हे आमकां गोंयच्या लोकांक स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. हो प्रमोद सावंत आयज उलयता कितें, आयचो तेजो आयचो स्टेटमेंट जो आसा आयज आसपा सारको स्टेटमेंट आसा. आयज गोंयांत मुख्यमंत्री कितके तरी भाऊसाहेब बांदोडकर, प्रताप सिंग राणे नांवां घेवन गेलेले सगळ्यांची पळय दिगंबर कामत खूब जाण बरे चीफ मिनिस्टर जावन गेले. त्यांच्यानी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्यो खूब तेंच्यांनी स्टोरी आयकलेली आसा आणि आयज गोंयांत पुर्तुगीज कितली वर्सां रूल केले हे अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा, स्वतंत्र सैनिकांकूय खबर आसा कितली वर्सां राज्य केले आणि आमच्या गोंयच्या फ्रिडम फायटरांनी आमकां आयज स्वतंत्र मेळवून दिलो. हो आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आमकां सांगता आयज की बार्देसान आणि पेडण्यान आणि साश्टीन खंय फक्त पोर्तुगीज आसले आणि बाकी खंयच पोर्तुगीज नासले. म्हणजे हेजे तकलेन कितें आसा की जी जमीन जे पोर्तुगीज रूल करूंक नासले तो असो म्हणटा ते तीन तालुके जे आसा तेतूनच खंय तेंच्यांनी खंय रूल केल्ली, बाकीचे तालुक्यान त्यांनी रूल करूंक नासले. म्हणजे हो जमिनी ज्यो आसा आसलेल्यो जमिनी हो कोणाक तरी दिवपाक करता रेस्ट ऑफ तीन तालुक्याच्या म्हणजे आमच्या 11 तालुक्यांनी 11 तालुक्या पैकी 8 तालुका तो जमिनी आता भाड्याक दिवन करता. हाजो अर्थ तो जालो न्ही. हो कोल्हापूरचो सरकार गोंयाची हिस्ट्री हेका खबर ना आणि आयज तो स्टेटमेंट दिता म्हणजे गोंया बद्दल हेका कितले प्रेम आसा आणि कोण येवन आमकां जिते मारतले म्हण सांगता, पुरतलो म्हण सांगता. तेन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्या बद्दल आनी माविन गुदिन्यो फार्म हावस लिडर जो आसा न्ही, फार्म हावस लिडर म्हाका दिसता तेका एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेका दिवंक जाय आसली. सगळी शेतांनी तो आयज फार्म हावस करतलो आणि तांकां सद्या पुरपाक मेळटले आसले. पूण जो स्टेटमेंट जो दिल्लो आसा न्हू खरोखरच घातक स्टेटमेंट जो आसा ह्या स्टेटमेंटाचे आमी सगळे जाण गोंयकार एक कंडेम करता आणि ताका आमी सांगता तुमी जे कितें उलयतात न्ही आणि पंचायत जी बॉडी जी आसता पंचायतीचे भितर जेन्ना आयज तेंच्यांनी काल मिटींग चालू आसली आणि तो भायलो येवन तो कोण म्हणटा ताका सादो वोटर्सूच ना आणि काय ना तो येवन जो असली जर भाशा करता जाल्यार पोलीस थंयसरले आसले ते पोलिसांनी ताका थंय अशें म्हणिना फुडें मारतलो म्हणजे पोलिसांची जबाबदारी आसली तर ताका काडून भितर एनसी करपाक जाय आसली, FIR करूंक जाय आसली आनी पोलिसूय काय करिना. म्हणजे थंयसरलो आमदार आनी थंयसरलो माविन गुदिन्यो हे भायजवान जाला काय विचारता ताका अरे तुका दुसऱ्या लोकांनी निवडून दिला हे बरें काम करपाक निवडून दिला न्ही. तर असो जर वागता जाल्यार माविन गुदिन्योचो आमी मना पासून तेजो खेद व्यक्त करता आणि हो आमदार आणि थंयसरलो मिनिस्टर जो आसा आयज थंयसरलो हो गोंयची वाट लायत करून सांगता. देव बरें ते बद्दल उलोवन आनी कितें गोंयकारांक आमकां दिसता आमकां दिसोंक लागला आमी एक 8-10 जाण कितें तरी येवन हांगासर उलयता कितें तरी आमी खंय तरी एक काणयो सांगता काय कितें गोंयकारांक परत जेन्ना आमी गोंयकारांक एक उठोवपाचें हें करता तेन्ना गोंयकार खंय तरी न्हिदलेलो जागो जायना. आयज सगळे उलयल्ले आसा उलयतलो म्हटल्यार कितें आसा आयज ज्यो पंचायती आमच्या गोंयांत आसा पंचायत म्हणजे कितें पंचायत ही लोकांनी निवडून काडलेली कितें गांवचो विकास जावचो जे कितें आमी मांडटा गांवचे लोक डेव्हलपमेंट तो खंय तरी आमदारा कडेन वयता आनी त्या आमदारान तेजो पाठ पुरावो करचो. हांगा उलटें जावंक लागला सगळें. ह्या पंचायतीर आयज खंय तरी हे सरकारांचे हे जे आमदार आसा पळय हे आपली हुकूमत गाजोवपाक लागिल्ले आसात. आयज खंय हो सरकारूच आयज खंय तरी गोंयचो सरकार वयले सरकारा कडेन बांदलेलो आसा. हे सरकाराक ताकदूच ना आपली हे घेवपाची हे आमी परत उलयत येयल्ले आसा. आनी पंचायतीन जो लोकांचो जो हक्क आसा तो पसून आयज खंय तरी कालचे ते इन्सिडेंटा वयल्यान कळोन येयले आमकां. ही जी दादागिरी जी चल्ल्या पळय न्हू आयज खंयच्याच लोकांक दिसलें ना काय कितें. आमी परत म्हणटाले गोंय खंय तरी वांकडे दिशेन वचोंक लागला. काल जो इन्सिडेंट पळयला पळय आमी सांकवाळेचो तितून आयज गोंयकारांनी परत म्हणजे चीड येवपाक जाय आसली. तो जो इन्सिडेंट काल घडलो आमच्या गोंयांत म्हाका दिसलें खंय तरी बेळगांवची बीन पंचायत चल्ल्या काय म्हण थंय
आयज आमच्या गोंयांत जर अशी दादागिरी चलोवंक जे कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्ट घेता ते जर कॉन्ट्रॅक्टर येवन जर हितून पंचायतीन दादागिरी करूंक लागले आनी खंय उरले गोंयकारपण आमचे आमी गोंयकार आमचें गोंय म्हणोकूच उरले आनी गोंयकार न्हिदले आनी आमचें गोंय काडून आमी खंय तरी कोणाक गाळांक दिले भाड्याक दिले कित्याक भाड्याक कोणें दिलें आमी न्हू हे सरकारान आमकां विकलेलें आहा गोंयकारांक आयज बसून चड उलयनासतना हांव सांगता गोंयकारां खंय तरी उठपाची गरज आसा परत सांगता आमकां एक जावपाची गरज आसा आमच्या भितर झगडले जाल्यार गोंय आमकां मेळचें ना खंय तरी जेन्ना उलो मारता आमी 8-10 जाण उबे रावता तेन्ना खंय तरी सगळ्यांनी साथ दिवपाची गरज आसा हें गोंय राखपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकवटान एक भायर येवचें पडटलें नाजाल्यार हे जे चलना पळय सांकवाळे न्हू तशेंच प्रत्येक गांवांनी घडोवन येतलें आनी आमकां आमची बिडकी घेवन गोंय सोडून धांवचें पडटलें देव बरें करूं. With the migrants, you people have a problem with the law and order situation. फंक्शनींग ऑफ पंचायत हेच आमचे प्रॉब्लम आमकां मायग्रंट हे प्रॉब्लम न्हू फंक्शनींग ऑफ पंचायत आनी पुलीस जे दोळे पळोवन सुद्दां पळोवंक नासलेल्या भशेन करता आनी पुलिसांची आतां भुमिका संशयास्पद जाल्या ते आमचे प्रॉब्लम पंचायत जेन्ना मिटींग जाता न्हू तेन्ना ती रितसर जावपाक जाय असो जेन्ना तो मायग्रंट असो नाल्यार गोंयकार असो अशी जेन्ना धिंगाणा घालता ताका धरून भायर काडून पुलिसांनी एक्शन घेवपाक जाय तेचेर हे आमचे प्रॉब्लम तेचेर एक्शन घेवना दॅट इज अवर प्रॉब्लम आनी काय ना पूण ते कोणाक धमकी दिल्यार ताणें पुलीस कंप्लेन केला तो पुलिसांच्या फुड्यानूच हें जालां पूण एटलिस्ट ताणें आमी जेन्ना आमी आमच्या गांवांत पळयलां जेन्ना पुलीस आपयता पळय पुलीस कित्याक येता पुलीस ती वेवस्थीत जावचें म्हणून येता पंचायत कोणाच्या सायडीन येना आमी अनुभवला आमच्या गांवांत आमी अनुभवला पुलिसांचें हें पुलीस हे न्हू जेन्ना आमकां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक येता ते जेन्ना आमकां मारूंक येता तेन्ना ते हात कवळून बसता आणि जेन्ना आमी विचारूंक येता तेन्ना गोंयकारांक भितर उडोवपाक येता तेन्ना कळोन येता की ही जी ही आसा पळय सगळी मशिनरी ती सरकाराची बांदिलकी आसा आनी जेन्ना हे ऑफिसर लोक हे बिल्डर लॉबीन इनवॉल्ड आसता पळय डायरेक्टर बीन तेन्ना खंय तरी हे आमदाराचे पांय धरून कित्याक म्हाका अनुभव आहा 39/6 जो डायरेक्टर इनवॉल्ड आसा तेजो बापूय इनवॉल्ड आसा तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय भोमा गांवांत 39/6 35 प्लॉट सांबाळपा खातीर ह्या मिनिस्टरान कितें कितें केल्लें आसा तेजी इन्क्वायरी जाल्यार तुका अवश्य मेळटली म्हणूनच कितें जाता खंय तरी हे लोकांक न्याय मेळना आणि वन मोर एक गजाल सांगता एक मिनिट राव आज सकाळी एक स्टेटमेंट आयला खंयच्यान प्रयागराजाच्यान नागा साधून सांगला की हिंदूंचेर सुद्धा अत्याचार जाता ताज्या खातीर नागा साधू ते आता गोंयांत येवपाचे आसा म्हणून कित्याक खबर आसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे सरकार आसा ते फेल जाल्ले आसा आणि ताज्या खातीर हिंदूंचे जे साधू आसा ते सुद्धा येवपाचे आसा हाचो अर्थ स्पश्ट हांकां कितें पडलां गोंयकारांचे पडिल्ले ना भायल्या लोकांक हाडून वोट बँक तयार करपाचो प्रयत्न आसा तो बंद जावपाची गरज आसा लॉ एंड ऑर्डर तुम्ही विचारले पाहिजे वेदर दिस प्रेस वॉज कॉल्ड बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर खातीर या पंचायताला People have came for the proposed migrant or for the law and order situation. we are here, at least I can say we are here because law and order has been collapsed and I've been saying this for the last 2 months, completely collapsed. You can just introspect and see when somebody comes who's not even a voter, who's not even a part of that constituency and charges at not only the panchayat, it's not only punch. Tomorrow if any gone also is been कोणाकय चार्ज केलो रस्त्यार एक गोंयकाराक देखून अशें कोणें येवन तुका जितें मारतलो फोडटलो बालतलो भितर एक गोंयकाराक कोणें चॅलेंज केल्यार आनी तो कायद्यान रॉंग आसा जाल्यार ताजेर शिक्षा जावपा जाय ना तुमी चिंतात तुमी सांगा म्हाका इट इज समथींग रॉंग ऑर रायट means today Goans are under threat, man. People like me who have got threats, man. People like me have got threats, but the police cannot find who is that person who has threatened Pratima openly with a mobile number, and the chats I have given it to the Home Minister, to the SP, and to the cyber crime, but they cannot find a criminal who is directly telling me